येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. आज्या पणजे वरी जाणटी जाल्या पणजी. मोडिल्ले शेडी उक्ती गटारा फोंडकुला. राजधानीच्या शारांतलो बस स्टँडय जाला मातारो. तुंबून उरला सिवरेजीचे उदक. भरल्यात गटारा. जारांचे पैदासीक भियेल्यात देस्तेरो वास्कोचे लोक. अजून सुटाव जावंक ना रस्त्यात गोरवांचो प्रश्न. चोडणेचे पंचायतीन नोटीस काडूनय जालो ना फायदो. आता नव्या सुवातेचेर मारतात थपकल. मयचे रस्ते जाल्यार गोरवांचे गोटे. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पणजी गोंयचे राजधानीचे शार ही खंय स्मार्ट सिटी. प्रत्यक्षात पळोवपाक गेल्यार नांव सोनुबाय हातात पितळ्याचे वाळेनात. देखीक पणजेचो केटीसी बस स्टँड. फोंड गटारा हुमकळटले. हुबून गेल्ले पत्रे. भोयो भोयो जाल्यात. पळोवया पणजेचो पणज्यावरी म्हातारो जाल्लो बस स्टँड. हो स्मार्ट बस स्टँड पेंजीम आनी ताजे वयर पळयात तुमी कितें पत्रे खंय गेल्या कोणे वाऱ्यान उडोवन गेल्या वो ते काडून कोणे येल्या. राज्यांतल्या चडशा अशा बस स्टँडांची अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा. पणजेचो बस स्टँड सगळ्यांत फुडें. स्टँडभर फोंडकुलां. प्रवाशांक सर्कस करत बसी धरच्यो पडटात. जमनीर जी गत तीच गत माथ्यारय. माथ्यार पत्रेच नात. आसात ते हुबून गेल्यात. कांय हुमकळटात. सुशेगादीन स्टँडार उबो रावपाक लेगीत भंय. तकलेर कितें पडत नेम ना. गटरां वयल्यो फातरी काडून दवरल्यात. कोणाक भितर घालपाचो आसा खबर ना. तोंड पळयतकच मनीस कळटा म्हणटात तशें राजधानी पळयली काय राज्याची गत कळटा. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो. पणजे आझाद मैदाना मुखार पोरणी इमारत आसा. हे इमारतीत पोलीस मुख्यालय, पणजी पोलीस स्टेशन, प्रिंटींग आनी स्टेशनरी विभाग, जिल्लोधिकाऱ्याचे ऑफिस, जिल्लो दंडाधिकाऱ्याची कार्यालय आसात. पोरणी इमारतीत चौवटेनी ऑफिसां पळोवपाक मेळटात. पूण इमारतीन घटसाण सोडल्या. पळोवया तिचे अवतिकाय. हें आसा तें आमी आतां पेंजीम आनी पेंजीम तुमी पळयता ती म्हाज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा ती एक गव्हर्मेंट बिल्डींग, हेरिटेज बिल्डींग. आनी ही बिल्डींग अशी आसा की स्क्वेअर ऑल सायड चारूय सायडीन एक स्क्वेअर आनी चारूय सायडीक हे बिल्डिंगाचे सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसां आहा. हे जस्ट ऑपोजीट ऑफ आझाद मैदान. सो हे फाटल्यान दिसता तें आझाद मैदान आनी आझाद मैदानाच्या ऑपोजीट हे हेरिटेज बिल्डींग. सो हे सायडीक फुडो करून आसा ते गोवा पुलीस हेडक्वॉर्टर्स. गोवा पुलीस हेडक्वॉर्टर्स आनी हेच्या ऑपोजीट सायडीक आहा पेंजीम पुलीस स्टेशन आनी एके सायडीक आहा गव्हर्मेंट पेंटींग प्रेस आनी ऑपोजीट टू रिवर मांदोवी दयानंद बांदोडकर रोड कलेक्टर ऑफिस आनी मामलेदार ऑफिस आहा. सो म्हळ्यार ही मेन ऑफिसां आसा हे बिल्डिंगेन आनी प्लस आनीक जायतींच बारीक बारीक ऑफिसां आहा. म्हळ्यार ही बिल्डींग फुली गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन हे बिल्डिंगान आसा. सो आतां पळयात हे बिल्डींग कशें दिसता ती हेरिटेज बिल्डींग आनी ही गव्हर्मेंटान आमच्या कशी सांबाळल्या ती हें तुमी पळोवं येता. तुमी पळयात ती सेम बिल्डींग फेसिंग टू रिवर मांदोवी और दयानंद बांदोडकर रोड. आनी बिल्डिंगाचेर आतां पळय तूं पयस रावन ही बिल्डींग तशीच सोबीत सुंदर दिसता. तें ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड हेरिटेज बिल्डींग. सो आनी पळोवपाक पयस रावन इतली बरी दिसता. पूण आतां आमी ही सेम बिल्डींग लागीं वचून पळोवया. तुमी सजमशा हिंगा झाड एक वाज दवरला वा काय म्हणून अशें सजमशा तुमी. हिंगा झाडाचो वाज दवरूंक ना आनी हे जस्ट
कलेक्टर ऑफिसाचे एंट्रन्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस ऑफ कलेक्टर अँड डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आनी हांगा वणटींतल्यान झाड जाल्लें आसा जनेला वयर. कलेक्टराच्या ऑफिसाच्या सायडीक एंट्रन्स आहा आनी हे एंट्रन्साचे पळय कितले मेंटेनन्स केल्ले आहा ते पळय. हांगा ह्या एंट्रन्साचेर आनी हो आदलो एक दुसरेच भाशेचो कसलो स्टोन स्ट्रक्चर आहा तो आनी त्या स्ट्रक्चराचेर वयर झाडां जाल्लीं आसा. ती झाडां जावं ती तेका मेंटेनन्स ना काय ना, ती सगळीं हिंगा हें जाल्लीं आसा आनी तेच्या सरावंडींग तुमी पळोवं येता कशें आसा पळय तें. सो हेका आजून मेंटेनन्स ना. पूण तूं दुसऱ्या सायडीक पळयत जाल्यार पुलिसेच्या सायडीक वेल मेंटेन्ड आनी क्लीन दवरलेलें आहा. आनी हे कलेक्टराचें ऑफिस हे सायडीक इन फ्रंट ऑफ रिवर मांदोवी आहो दयानंद बांदोडकर रोड. सो हिंगा आतां पुलीस स्टेशन लागून ही बिल्डींग तूं पळयत जाल्यार बरी हे सायड सामकी नितळ आहा, क्लीन आहा. पळोवपाक लागून हेरिटेज बिल्डींग अशी मेंटेन केल्या कशी दिसता. हे एके सायडीक आसा ते डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटींग अँड स्टेशनरी. हांगा लागून तुमी पळोवं येता ही सायड लागून इतली क्लीन आहा आनी वेल मेंटेन. हे पुलीस हेडक्वॉर्टर्स एंट्रन्स ऑफ पुलीस हेडक्वॉर्टर्स आनी हिंगा सगळी ऑफिसरांची ऑफिसां आहा वयर आनी हे इतले बरें मेंटेन केल्लें आहा पुलिसाच्या सायडीक. सो तेजो ओल्ड स्ट्रक्चर आहा हेरिटेज ते सगळें बरे भाशेन सामकें मेंटेन केल्लें आसा. पळोवपाक लागून बरें दिसता. सो हेरिटेज जी आहा पळय ती सामकी बरे भाशेन मेंटेन केल्ली आहा. सो हे सायडीक पुलिसेच्या सायडीक तर तुमी पळयत सामकें सुंदर भाशेन सुंदर दिसता. पेंटींग सामकें आहा, बरें आहा, पळोवपाक सामकें क्लीन आहा. ते सामकें तेंचे बोर्ड लागून सामकें बरे भाशेन बरें मारलेले आसा. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. देस्तेरा वास्को वाठारांत सिवरेजीचें उदक सावटान उरिल्ल्यान जराळांची व्हडा प्रमाणांत पैदास जाल्या. डेंग्यू आनी मलेरियाचे दुयेंती सांपडिल्ल्यान खवदळ पडला. नव्या पुलाचें बांदकाम चल्लां, ताका लागून हें उदक साठान उरलां. अधिकाऱ्यांकडेन परत परत कागाळी करूनय कसलीच कारवाय वा उपाय काडलो ना, थळावे सांगतात. हालींच ह्या वाठारांत डेंग्यूचे 3 दुयेंती मेळिल्ल्यान गटाराच्या साठान उरिल्ल्या उदकाक लागून जळारांची पैदास जाल्या अशें थळाव्यांनी सांगलें. लोक सांगतात लागींच पुलाचें काम चल्लां. दर्यांत गेल्लीं गटारां तेका लागून तुंबल्यांत. वॉर्डाचो नगरसेवक रामचंद्र कामतीन सांगलें, तुंबून उरिल्ले नाले मेकळे करपाचे बाबतींत आपूण पुलाच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयला. गेमानाचो ब्रीज चालू आहा, तेंच्यांनी ते वयल्यान ते घालून तेकाच लागून कितले वर्सां गेली, 2 वर्सां गेली आनी तेजे सकयल ते काम करपाक मेळना आसलें. तेजे पयलीं केन्नाच मेळूना, कित्याक ते आतां तेंच्यांनी वयर काडला तें आनी तेंच्यांनी प्रॉमीस केला आमी ते करून दिता म्हणून. आनी दुसरो प्रॉब्लम म्हणल्यार थंय कितें आहा, नाफ्ताची पायपलायन आहा, ती हेजे वयर आहा, ते गटर ती सकयल वचपाक मेळना, तेका लागून ते JCB घालपाक मेळना ते आतां तेंकां हाडून आमी ते करून दिता म्हणून प्रॉमीस केला तेंच्यांनी. आनी ते गटराचो स्लोप मरे उलटो आहा, कारण ते आख्खे रेडी करून तो गटर सरांच केल्लो न्हू तो. आतां ते ब्रीज काबाराचो जाला काम तेजें. आतां ते सकयले ते खणून तेंकां ओपन करून दिलां. आतां ती म्हाका आमच्या CPनी म्हाका प्रॉमीस केला लेबर घालून सगळे आख्खी माती काडटलो म्हणून. ते आतां एक 8 दिसां भितर काडी सांगपा जायना. CPन म्हाका प्रॉमीस केला लेबर घालून माती काडटले. काही ते JCB घालपाक मेळना ते गटराक. तेजे परत ती माती काडून सगळे वयर स्लॅब घातले की काम जालें सगळें. आतां तें हालीं जातलें. गेमानाचे फुडले गेमानान प्रॉमीस केला करून दिता म्हणून. हो जो गटर आसा म्युनिसिपालिटीक लागता, अंडर कावन्सिलराक लागता. हो आतां कितले दीस म्हाका दिसता 1 वर्स 1.5 वर्स जाले टोटली हो गटर चॉकअप जालेलो आहा. चॉकअप जाल्ल्याच्या कारणान ती माती बी सगळी वयर जालेली आनी उदकाक वचपाक वाट ना फुडें. आनी हेतून कितें जालां, हे उदीक साठोवन ताका किडे पडलेले आहा.
हिंगा किडे पडून सद्याक आतां 3 जाणांक हिंगा डेंगू केसीस मेळिल्ले आहा. 3 केसीस डेंगू मेळिल्ले आहा आनी आमी हिंगा जे वाड्या वयले रेसिडेंट्स आमी मागता की बाबा एक 3 जाणांक मेळिल्ले आहा तेचे आमी दुयेंस पडपाक शकता. तेका लागून हे जाता इतले बेगीन हो गटर साफ जावपा जाय आनी हो गटराचे प्रॉब्लेम कितें जालें एका सॅवरेज कनेक्ट जालेली आहा. आख्खो गू हे ते सगळे हिंगा भरलेले आसा आनी हो उदीक आहा ते दर्याक सोडलेले आहा. थिंगाच्यान वाट तेजी फुडें बंद जालेली आहा. कित्याक लागून तेका लागून थिंगा हे उदकाक हे किडे पडलेले आहा आनी हे वास आमचे कडेन हिंगा सोसूंक जायना. हिंगा लोकलिटी आमी सगळे रेसिडेंट्स हिंगाचे भुरगे आनी धाकली घरांनी भुरगीं आहा. आयज 3 केसी मेळ्ळे, फाल्यां 10 मेळटले, 15 मेळटले. हेचेर फटाफट तिका ते एक्शन जावपा जाय. आम्ही हांगा ऑलरेडी हे दिला असिस्टंट इंजिनियर PWD, पण अजूनही काही जावंक ना आमचे कंप्लेना खातीर. तुम्ही पळोवंक शकता हांगा दिस इज द इश्यू. सी वॉटर इज क्लॉथिंग आनी हांगा कोणूच काय करू शकना. हांगा आमी वी हॅव ऑलरेडी गिवन कंप्लेन सो फार आनी इतके फाटी कंप्लेन दिला आमी की अजूनही कोण येवन अजून पळोवंक सुद्धा ना की कितें जालां, कितें प्रॉब्लेम आसा आनी इश्यू हाऊ टू बी सॉल्व. दे हॅव नॉट गिवन एनी टायम फॉर अस. वी आर गोईंग थ्रू इन अँड आउट अँड दे आर नॉट डुईंग एनीथिंग फॉर अस. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोवा गोरवा अशें कोणे भायल्या पर्यटकान म्हटलें जाल्यार अजाप वा दुख्ख मानून घेवपाची गरज ना. वचत त्या रस्त्यार गोरवा, फोंड कमी पडटात काय कितें म्हण रस्त्यात गोरवांची भर. गोंयभर हीच परिस्थिती. रस्त्यार गोरवा सोडपाची परंपरा मयाय आसा. आयज पळोवया मयेचे भर दिवाळे कडले सार्वजनीक गोठे. दिवचलच्यान मया येवपाक तुमी सुरवात केली काय वंड्या वयले चडटेर आनी भर भोलतार बसलेली गोरवां तुमकां येवकार दितात. मागीर दिश्टी पडटात ते केळबाय वाड्या वयले गोरवांचे चोंबे. आदींच रस्त्यांची चाळण, तेतून रातच्या वेळार आनी दिसाची थपकल मारून बसपी गोरवां. ह्या गोरवां पासून वाहन चलोवप्यांक धोको आसा अशें कोणाकच दिसना. अजापाची गजाल. तशेंच फुडें गेल्यार मेळटा अर्दवाडो. पंचायती कडेन हालींच एक येरादारी सर्कल बांदलां. तितलेंच कितें तें उदरगतीचें काम, पूण तें तरी नितळ आसपाक जाय. थंय भर वोलतार शेणाचे थापे. रातची गोरवांची जात्रा. गांवकर वाड्यार आमदारांचें घर आसलेल्या कुमार वाड्यार सावनार आनी फुडें वांयगण्याय तीच गत. लोकांनी जीव मुठीत धरून वाहनां चलोवप. वेळ आसा जाल्यार गोरवां आंबडत फुडें वचप. धनी येवचे ना आमुडपाक. गांवांत गोशाळा आसूनय मयेची गोरवां रचतात. पंचायतीक सुप्रीम कोर्टाचो आदेश खबर तरी आसा? दुबाव. आनी पंचायतीन करपाचें थारायलें म्हण गोरवांकार तरी खंय सुदरतात. रस्त्यार गोरवां बशिल्लीं दिश्टी पडलीं जाल्यार उखलून व्हरतले अशें चोडन माडेल पंचायतीन सांगून 8 दिसय जावंक नात. नव्या सुवातांनी गोरवांची थपकल. पंचायत प्रतिनिधी खंय पावलां उबारनात. गोरवांच्या धनयाकय कितें पडलेलें ना आनी गोरवां उखलून व्हरपाक गोशाळा कागाळींची वाट पळयता जाल्यार खबर ना. पूण चड ना दर 100 मिटरां उपरांत रस्त्यार गोरवांचो गोठो दिश्टी पडटाच. होच तो स्वच्छ भारत आनी हेच तें नितळ गोंय अशें विचारतकच चोडणेच्या आदल्या सरपंचान दिल्ली जाप आयकात. स्वच्छता अभियानाची एक थट्टाक करून उडयल्या. स्थानीक स्वराज्यानय केल्या आनी सरकारानय केल्या आनी केंद्र सरकारान केल्या. तिंकां अशी स्वच्छता पळोवंक जाय जाल्यार आमच्या तोंडान येवन तेंच्यांनी पळोवची. कित्याक तुमी तर तो विशय तो प्रत्येक मांडला, कारण तुमी चोडणेसून मया वयता, कित्याक मया तुमचें घर, प्रत्येक गोश्ट तुमच्या लक्षांत येतली. कित्याक चोडणा तर वयशी 9 किलोमीटर प्रत्येक रस्त्याचेर शेण, पांयां घालता थंय शेण.
म्हणून थंय कसलीच कोणाक पासपोर्टी ना, कसलोच कोयर काडपाचें हें ना. आनी 2 ऑक्टोबराक एक बेश्टो देखावो लागून ते करता. म्हाका ह्या वर्सा ते तेंच्यांनी करूंक ना, जाल्यार अशें करताले ते. बाकीचे 365 म्हणटात ते तुमचे 365 इयर्स जे दीस आसता ते 365 इयर्स स्वच्छता ही मोहीम चालू करूंक जाय. ती खंय तरी खोटाटेपणां करता अशें दिसता म्हाका. आनी ते सोडणेचें जें हें आसा ते खंय तरी गांव हो एक बेवारशी गांव कसो करून सोडलेलो आहा. हें म्हाका जाल्यार नाइलाजान म्हणचें दिसता. गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवाहर बर्वे. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. इंडोनेशियांतल्या बाली हांगा सुरू आशिल्ल्या आशियाई युवा बुद्धीबळ अजिंक्यपद सर्तींत गोंयच्या चॅस मास्टर एथन वाजान भारताक 12 वयोगट सकयल्ल्या उक्त्या स्टँडर्ड प्रकारांत वैयक्तीक भांगरा पदक मेळोवन दिलें. एथनान उक्त्या गटांत आशिया युवा बुद्धीबळ चॅम्पियन जावपी पयलो गोंयकार म्हूण इतिहास रचला. 3 भांगरा, 2 रुपया आणि 1 कांस्य पदक अशी घसघशीत पदकां बॉल्सात घालून गोंयांत आयिल्ल्या आशियाई युवा बुद्धीबळ चॅम्पियन एथन वाजाक दाबोळच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळार उर्बेभरीत येवकार मेळ्ळो. आशियाई युवा बुद्धीबळ सर्तींत 3 सर्ती म्हटल्यार रॅपीड, स्टँडर्ड आनी ब्लिट्स बुद्धीबळ अजिंक्यपद सर्ती आसल्यो. एथनान ह्या 3 सर्तींनी दरेकी 2 पदकां जिखलीं. एथनान स्टँडर्ड चॅम्पियनशिपीत वैयक्तीक भांगरा पदक तशेंच सांघीक गटांत भांगरा पदक जिखलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत फुडले कांय दीस पावस हजेरी लावचो ना, देखून सुके दीस अणभवपाक मेळूं येतात. शिंयाळे दिसय सुरू जातले, त्याच बरोबर दव आनी धुकेय पातळटले. तापमानात कांय प्रमाणात उणाव दिसून येतलो. IMDन आपल्या ताज्या अदमासांत गोंयभर सुकें वातावरण उरतलें अशें सांगलां. मजगतीं मान्सून आतां अधिकृतपणान देशांतल्यान वचपाक लागिल्ल्यान तापमानात 2 ते 3 अंश सेल्सियसान उणाव तयार जावं येता. ह्या फुडें सकाळ फुडें दव आनी धुकें अणभवपाक मेळटलें. फुडले 4 दीस सुके, 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी तापमानात उणाव, चडावत तापमान 33, उणें तापमान 23 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365चे आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.